गाईज, तर गुड इव्हिनिंग. आम्ही कामाच्या न्ही देवतोय आणि आम्ही कितें आम्ही चिप्स खाल्ले बिकॉज आमकां भूक लागलेली. आणि आता आम्ही चितला आम्ही मॅगी करतली, सो आता मॅगी करपा खातीर आम्ही वयतली. आयज पावस पडत ना न्हू. आमचे एक हा. माजराक आमचे कितें झालं खबर ना. हय, ते सारकें चलप बी ना, तेका पळोवपा जाय मातशें. पडटलें पळय न्ही, आमकां भूकूय लागल्या, सो आमी माजराक हें करता, मॅगी करतली. सो याच तुम्ही आमच्या बरोबर मॅगी करपाक. पळय मॅगी आमी ही मॅगी करतली. मस्ती वय खंय मसाला नूडल्स. न्यू खबर ना म्हाका न्यू घेतली. न्यू सेपरेट सेपरेट हितून करता आमी. आनी हें खंय दोन आयदनां यूज करता. तेका सेपरेट म्हाका सेपरेट. दोनू केंसां कर. वॉटर गिव मी वॉटर. वेर इज वॉटर. सो सेपरेट सेपरेट केल्यार बरें न्हू, कोणाक कमी जास्त पडपाना. ते खातीर आमी जेन्ना दोन मॅगी करता तेन्ना सेपरेट सेपरेटूच करता. पुरो तितून चड उदक पडलें. थोड्या वेळान दाखयता तुमकां. दोनी उदक खतखतपाक लागलें. गॅस सामको मोठा करून दवरला. बारीक कर बारीक कर. टेस्ट करूया इल्लोसो. मॅगी भशेनच तो मॅगी जी नॉर्मल मॅगी येता तशीच लागता दिसता. आयज पावस ना, म्हणजे पावस ना म्हणल्यार दनपारां मातसो पडलेलो आसता, बट आमकां तरी येता आसतना मेळना. आतां पळोवया, आतां परत स्टार्ट. पूण पावस एक्चुली न्हू आसल्यार बरें, बिकॉज गरमी तरी वत लागता तें सोंसपाक जायना, पूण पावस तरी कसो येता. हय, तेवूय बी आसा. कांय कळना कितें पावस जाय ओ नाका. आनी हालीं आमी न्यू कांय करूच ना. न्यू डीश करपाक जाय जे कितें आमी करता तेच परत परत तुमी खाता अशें जाला न्ही. कितें कितें जाता तरी तेचे बरोबर आमी स्वीट एक शेअर दीस करतली. करपाचें चिंततालें हांव, तें गवा पिठाचें. स्वीट आनी नॉन व्हेजान एक दीस बिरयानी करूंक हय, जाय. श्रावणाच्या बरें शुअर आमी एक दीस आमी बिरयानी करता, बरी भायल्या भशेनूच लागता आमगेली, बट आमी तुमकां तरी आजून करून दाखोवना. पयलीं करता एक दीस आमी शुअर बिरयानी करतली, आनी श्रावणाच्या पयलू तरी बिरयानी करतलीच आमी. हय, बिकॉज आमची बिरयानी इतकी टेस्टी जाता ना, तुमकां खातकीर कळटलें तें बिश्टी कळपाना. आनी आमी जेन्ना करतली तेन्ना आमी तुमकां प्रॉपर कशें कितें घालप तें दाखोवनूच करतली. पळयात तुमी तेन्ना. आतां पळोवया, आतां आजून डिसायडेड ना केन्ना करपाचें ती. नेक्स्ट वीक केन्ना श्रावण लागतलो. श्रावण केन्ना गे? 25 तारखेच्यान. आनी मागीर चवथ. पळोवया, आमी ह्या फावट आमी दोगांय श्रावण धरतली, हेजी कांय गॅरंटी ना, बिकॉज आमकां आतां नुस्त्या शिवाय मात जायना. कितकी वर्सां जालीं आमी श्रावण धरता. हय, धरता न्ही, बट आतां आमी अशें आहा की नुस्तें ना म्हणटकीर रातचें जेवण स्कीप अशें जालां. नुस्तें जायत आनी आमगे कमी चडशे वार धरतात न्ही, सो नुस्तें चड खावप जायना आतां. तितून आनी मागीर फूल वीक फूल म्हयनो श्रावण धरप इम्पॉसिबल कशें आमच्या खातीर. तरी पळोवया, राव मातशें आतां. हय, दोनी वाटेन प्रोसिजर चालू आसा. हितून उदक कमी पडलें आसता. हितून उदक चड. हितून उदक चड पडला, तितून उदक कमी पडला. तर आमची मॅगी ही रेडी जावपा आयिल्ली आसा. मातशी हांगसर तिका सुकयता. मॅगी मसालो एड करा, बिकॉज ती कांयच मसालो घालूंक लागना. टेस्ट खबर ना. मूडूच ऑफ जालो मॅगी खावपाचो. मूड आसलो तो सुद्दां. आतां तितून आमचे कडेन एक्स्ट्रा मॅगी मसाला तो आशिल्लो, तो मॅजीक मसाला घातला. तो ट्राय करून पळयता तो बरो लागता जाल्यार.
मॅगी आम्ही घेतली बावलान, आता होया खाता ती का आम्ही. सो ही मॅगी न्हू बरी लागता ना अशी न्हू, बट आम्ही डिसायड केला की इप्पी अदरवायज आमची नॉर्मल मॅगी येलो कलर आसता ती हाडपाची म्हणून. हय आमकां तरी दुसरी मॅगी बी ट्राय करपाक गेल्यार आमकां मात आवडना. नॉर्मल मॅगी आनी इप्पी हे दोनच बरे. हय एक दिसान ते हाडलेले आमी, ते रामीन काय कितें ते आख्खे काडून पॅकेट भायर उडयले केल्यानी. हय तीक लागले आनी आमकां ते आवडूंक ना. स्वीट कितें लागताला. सो आतां आमी फिनीश करता सोंपली जाल्यार. हय आनी मागीर मेळटा तशें बरें लागता. हे गायज, तर आमी ओदो मॅगी खाली. हय आनी आतां जाल्यार 9. हय आनी So, आमकां मदींच फ्रायड रायस खावपाची सारकी क्रेविंग येयली की आमकां जायच अशें म्हणून. सो आमी ते आनी लागीं पावस कितको पडलो न्ही, तरी पूण आमी हय. कितको पावस लागलो भिजली, केस बी ओले जाले. ते लागींच आसा ते फास्ट फुडान वचून आमी आमच्या दोगां खातीर फ्रायड रायस हाडला. सो आतां आमी एन्जॉय करतली. हय So आनी ते तुमकां मम्मी सांगून आमकां दिता. लाडू खा म्हणटाले न्ही गो. तें खबर ना. सो आमी फ्रायड रायस खाता. मम्मी आमची नवरी लग्नाकूय बी गेल्ली, सो हय. ते लाडू दिल्ले मिनी. व्हडले लाडू आवडना, जस्ट बेश्टे टेस्ट करता आशिल्ले, बट ते खबर ना. सो आतां आमी आमचो फ्रायड रायस खाता आनी वीथ चटणी ग्रेवी सेजवान कितें ती चटणी मस्त लागता तेका. सो आमी आतां एन्जॉय करता. म्हाका बी सो आमी एकूच फ्रायड रायस असो हाफ करून घातला. म्हणल्यार आमचे आनी झगडी नाका न्हू, म्हाका चड तेका चड म्हाका चड अशें करपा नाका न्हू. सो आमी पळय मस्त दिसता न्हू, सो आमकां तें तितूच आवडटा. ग्रेवी बी बिरयानी टायप दिसता न्ही पळोवपाक, बट ती बिरयानी न्हू, फ्रायड रायस. बी पळय ही चटणी आवडटा. केन्ना केन्ना ते न्हू टोमॅटो सॉस बी दिता, बट हे अशी ती आवडटा, तीख आसता. फ्रायड रायसा बरोबर अशें म्हण आसल्यार बरें लागता न्हू. आनी हांगा माजराय बी रडपाक लागली. राव तुमकां दिता घे. तरी हरशीं ते रेड पी हें आसता. हय 14. वाव कितें एम्पटींग दिसता पळय. अशी घरा कडेन करपाक जाय एक दीस म्हाका आमकां. सो आमी ताका आमची मम्मी बसल्या थंय, पूण मम्मी खायना आसले फ्रायड रायस बी रायस. मस्त लागता. पळयात कितको रेड ग्रेवी. नाका आमकां नाका मागीर. सो मम्मी हे मँगो खा म्हणटाले, बट फ्रायड रायसा बरोबर कॉम्बिनेशन कांयच बरें दिसपाना. मागीर खाता मँगो. एक पेटे रडटा. असले फास्ट फूड बी करून गो. ही ग्रेवी मस्त लागता न्हू. काजू कितली बरी मेळ्ळी ग्रेवी. फूड चॅलेंजीस बी स्टार्ट करपा जाय आमी करपाक. सो आमी आनी चड करून जेवपाना आसता. हय ऑलरेडी हितूनच पोट फूल आसता. सो चला यो आमी फिनीश करता मागीर. हय आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो मम्मी पळय आपल्या खातीर नुस्तें भाजलां, जें की आहा
दडयाळे आणि आमी जाल्यार जेवपाना करपता दिसता ते गॅस बारीक करूया. हॅलो, तर आम्ही तुमकां वयदर म्हटलेलें की आमी तुमकां फ्रायड आमी तो फ्रायड रायस खालो आनी मागीर आमी फूल टी व्ही पळोवपाक लागली आनी मातसो मोबायल बी घेवन बसली. आनी आयज आमी कांयच चड व्हडलें शूट करुना. सकाळी एक्चुली न्हू क्लिप शूट केली बट ती चुकोन हेंच जावन ऑनूच जावन आसलें दिसता पण आमचो पोपट जालो. हय, व्हिडियो video. बट आमकां कळना कशें काय कळना. हय सो आतां आमी खाता आनी सकाळची परत आतां काय ते रिकॉर्ड करूंक शकना सो ते जाय सकाळी कामां वयचे पण आमी रिकॉर्ड केले आनी ते ऑनूच जावन आशिल्ले कॅमेरा. आनी जेन्ना आमी एडिटींग करपाक सोदतालीं पळय तेन्ना आमकां रियलायज जालें की तो क्लिप खंय. सो आतां आमी फ्रायड रायस खालो टी व्ही पयली आनी आतां ते मँगोचे मम्मीन आमकां कट करून दवरलेले ते आमी खाता. ते खावन जातकीर आमी न्हिदतलीं. आतां रिकॉर्ड आनी जालां चड देंवना. सो गायज आमगेलो मँगो सोंपपा पावलो. मदींच आमी शूट करता आमकां कित्याक तरी खातीर हांसपाक एक्सचेंज कित्याक केलें हय कित्याक तरी खातीर आमकां हांसपाक येवपाक लागलें आनी हांसपाक तें जालें मागीर आमी कॅमेरा हातीन घेता आमकां हांसपाक येता आमकां एकमेकाक पळोवन हांसपाक येता कितें आमकां खबर ना जालें. सो आफ्टर लॉंग मातशें टायम रावन जातकीर मागीर म्हणलें आसूं आतां आमी व्लॉग एंड करुयाच. सो जर तुमकां आमचे व्लॉग आवडटा जाल्यार आमकां लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा.